स्वागत करता। आमच्या मदीं आमचे प्रवक्ते बाब संजीव नायक, आमचे लिगल एडवायझर ॲडव्होकेट आतिश मांद्रेकर, तिसवाडीचे अध्यक्ष सुनील सांतनेशकर, तसेच आमचे श्रेष्ठ हळदणकर आयची प्रेस घेवपाचे म्हणजे अर्जंट तुमकां आपयलें कित्याक की आयजूच आतां आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान आसले तेन्ना आमकां एक डॉक्युमेंट गावलो। त्या डॉक्युमेंटाच्या आधारे ही प्रेस आपयल्या आणि आयज जी देवानंद नायकान जी प्रेस घेतल्या ताका बी उत्तर दिवपाक लागून आयची प्रेस आहा। म्हणजे सगळ्यांचें स्वागत करता आनी हांव विनंती करता आमचो संजीव बाब तो तुमकां ब्रीफ करता। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी तुमच्या मुखार एक डॉक्युमेंट घेवन येयल्या। आमी तो 26 तारखेर म्हाज्या नांवान हांवें RTI मागलेली डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर हो सोसायटी रजिस्ट्रेशनाचो हेड इन्स्पेक्टर जनरल आसा आनी खंयचीय सोसायटी जशी आमची गोमंतक भंडारी सोसायटी आसा तशी खंयचीय सोसायटी आसा तो ऑथॉरिटी आसा। हांवें ताका 26 तारखेर एप्लिकेशन केलें आनी मागलें की आयच्या दिसा आमच्या गोमंतक भंडारी सोसायटीचो स्टेटस कितें आसा, ती रजिस्टर आसा, अनरजिस्टर आसा, वो ती कोणे तरी रजिस्टर केल्या, वो तुवें कोणाक ते रिन्युअल सर्टिफिकेट दिल्या। कित्याक प्रत्येक सोसायटी आसा तेजे रिन्युअल एवरी 5 years जाता आनी आमचे रिन्युअलाची डेट आसली 25 तारीख लास्ट डेट जुनाची आनी हांवें 26 तारखेर ताका एप्लिकेशन केल्लें। आमी तेजे फाटीक लागून आमकां बेगीन जाय कित्याक देवानंद नायक हो आयजूय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताणें तुमकां मिडियाक सांगलेलें आसा की आपल्या कडेन सर्टिफिकेट आसा ही म्हणून। हांव तुमकां ही सर्टिफिकेट घेवन सोदता आयची आत्तां, म्हणजे आतां आमकां 5 सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या, ते सोमते आमी तेजेर प्रेस मागला आनी हांव तुमकां कॉपी दितलें। आमी तितून एक शॉर्ट मागता, कितें मागलेलें, द सर्टिफाईड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन and registration status of the aforesaid society as approved by your department as of today। आयच्या दिसा त्याचा स्टेटस कितें आसा तेजे आमकां मेळला। registration is renewed up to 25/6/25 25 तारीख, hence it's become an unregistered society under section 3B35 of the Society Registration Act, गोवा सेकंड अमेंडमेंट 1998। म्हणजे आयच्या दिसा आमची भंडारी गोमंतक सोसायटी आसा ती अनरजिस्टर्ड आसा। हे आयज सांगला बे आतां 5 आमी एक वक्त लागना। आनी सेकंड आसले द सर्टिफाईड कॉपी ऑफ इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम 2018 टिल डेट ऑफ द अफोरसेड सोसायटी। जे इलेक्शन या सोसायटीचे 18 ते आयज सुद्धा म्हणजे 25 ना, कितले फाटी जाला आनी कितें जाला जाल्यार रिप्लाय येता शेड्यूल 1 फॉर द टर्म 2018-21 प्लेस at a page 17C and 18. There were no election for the term 2021-2024 and also for the term 2024-2029. वो कितें म्हणटा रजिस्टर 21 ते 24 इलेक्शन जावना आनी तेज्या रिकॉर्डा प्रमाणे आयच्या दिसा सुद्धा 24 ते 29 जो देवानंद नायक आतां तुमकां सांगतालो की आपल्याकडे सर्टिफिकेट आसा, हे आसा, ते आसा, जाल्यार आयच्या दिसाचे आतांची सर्टिफिकेट पळय आमचे कडेन आहा, तुमकां दितले आमी। तो म्हणटा 24 ते 19 सुद्धा इलेक्शन जावंक ना। बट द शेड्यूल 1 फॉर द टर्म 24-25 प्लेस एट द पेज। पूण देवानंदान हो उपेंद्रा दोगांनी एक शेड्यूल दिला, शेड्यूल 1 आसता, प्रिस्क्राइब शेड्यूल 1 आसता, उपेंद्रानूय दिला म्हणटा आनी देवानंदानूय दिला पेज नंबर सो एंड सो, बट नॉट एज पर द परफॉर्मन्स, नॉट जे कशें दिवंक जाय, ताका ऑडिट रिपोर्ट लावंक जाय, ताका सगळ्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांची सायनी आसूंक जाय। हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां, हो इश्यू जालो, देवानंदान आयज क्लेम केलें की आपूण सगळ्या पत्रकारांक सांगतलो, तेंच्या संपादकाक सांगतलो की उपेंद्रा कॅन्डिडेट करूं नाका, आमी आयकलां तें। हांव एक सांगूंक सोदतां की जेन्ना 4 तारखेर देवानंदाच्या मावस भावान नामदास पेडणेकरान थंय इलेक्शन कंडक्ट करून त्याचे स्क्रुटनी आसली आनी स्क्रुटनी 5 देखून आसली। आमचे जायत्या भुरग्यांनी फॉर्मां भरलेली 58 लोकांनी, हाणें तांची सगळी फॉर्मां भायर उडयली आनी 5 पयलीं त्या हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आमकां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान मॅटर आसलें। आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान बसोन मॅटर हर्ड करता, आमचो लॉयर आसलो
आनी देवानंद नायकाचो लॉयर हनुमंत नायक जेचेर आयज हांवें एक कंप्लेंट फायल केला बिफोर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर एंड कॉपी टू बार काउन्सिल ऑफ इंडिया एंड गोवा. तो आमचो लिगल एडवायझर म्हणून ताका एजीएमान अपॉयंट केल्लो, पूण आयज तो देवानंदाचो आनी कांय लोकांचो एजंट जाला आनी आमचेच सोसायटीचेर एगेन्स्ट वावुरता म्हणून केला. हांव कितें सांगूंक सोदतां, त्या दिसा 4 तारखेर तुम्ही इलेक्शनां पयल्या आसतलीं, प्रत्येक गोंयच्या लोकांनी पयल्या आसतलीं, तुम्ही प्रेस भावांनी पयल्या कितलींशींच इलेक्शनां. जेन्ना इलेक्शनाक कोणी बसता आनी तो जिखता, थंय आरओ आसता, रिटर्निंग ऑफिसर आसता, तो ताका पार्लमेंट असेंब्ली जाली जाल्यार ती सर्टिफिकेट घेयसर कॅन्डिडेट भायर सरना हॉलांतलो. तिका ती सर्टिफिकेट पयलीं कोणाक दिता? पयलीं काडटा कॅन्डिडेटाक दिता. प्रत्येक आमचे 17 कॅन्डिडेट ताणें डिक्लेअर केले, पूण सर्टिफिकेट कोणे दिली? हनुमंतान हाडून डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक दिली. आनी जे कोण कॅन्डिडेट जिखल्या तिंका मागीर दुसऱ्या दिसा कोणाक तिसऱ्या दिसा सर्टिफिकेट मेळ्ळें. ही कारस्थाना आमी काल तुमकां सांगलेले पत्रकार आमच्या श्रीकृष्णाच्या माध्यमांतल्यान की आमी सत्याची लढाई झगडटा, आमी कायद्याची लढाई झगडटा. हांगा आमी सगळे शिकलेले लोक आसा. हांवें कितेंय उलयलो तुमी तेजेर स्क्रुटिनी करूं येता, तुमी ताका पळोवं येता, आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा. देवानंद एक पेपर दाखयता, असो काडून असो दाखयता, हांव तेजेरूय खुलासो करता. हे आमच्या गोंयच्या 5 लाख भंडारी लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमची एक मेसेज दिता. देवानंद नायक जो डॉक्युमेंट दाखयता, देवानंद नायकान इन द मंथ ऑफ जानेवारी एक शेड्यूल 1 आतां तेंच्यांनी ते रॉंग म्हटलं ते दिले आनी सांगलें की हे आपल्याचे लिस्टार तितून 17 कॅन्डिडेट आसले, तितून ते 14 जाणांनी सायनी मारूंक ना. आरओ जो आसले ते रिटर्निंग ऑफिसर एक आसलो आनी बाकीचे इलेक्शन कमिशन 5 आसले, एकट्यानूच सायन मारल्या, 4गांनी मारूंक ना. आनी तो आयज तेंच्यांनी रिजेक्ट केला. तेणे ते बरोवन दिले आनी 8 दिसांनी आपुणूच गेलो, 8 दिसांनी आपूण गेलो आनी एक एप्लिकेशन गेलें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक की हांवें जें एप्लिकेशन दिल्लें 8 दीस पयलीं ताजी आपल्याक मातशी सर्टिफायड कॉपी मेळटली. आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान व्हेरी क्लियरली ताका सांगलें, येस दिस इज युअर कॉपी मिस्टर देवानंद नायक. ही जी तुवें कॉपी आपल्या ऑफिसान इनवर्ट केल्ली तेची सर्टिफायड कॉपी आनी हो ही कॉपी तुमकां दाखयता की भाई आपल्याक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराचो तेजे शिक्को आसा. आतां म्हाजे हेचेर सगळ्याचे शिक्को हा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराचो, पूण हांव तो आतां उपेंद्रांनी मागला, आतां फाल्यां उपेंद्र सांगत बाय आपल्यान मागला, आपल्याक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एप्रुवल दिला, इनवर्ट केला. सी इनवर्ट सर्टिफायड कॉपी एंड द एप्रुवल एज अ वास्ट डिफरन्स. आयज तेणें हायकोर्टाचे मॅटर तुमकां वाजून दाखयले फेब्रुवारी 2 हायकोर्टान खंयच म्हणूंक ना तुवें रॉंग केला जाल्यार तुका प्रोटेक्शन. हायकोर्टान फेब्रुवारीन म्हणलेलें 5 तारीख नेक्स्ट डेट आसली, ती नेक्स्ट डेट जावचे पयलीं हरिडली फायनल ऑर्डर दिवं नाका. पूण खंयच म्हणोंक ना फायनल ऑर्डर दिवं नाका म्हटलें हायकोर्टान, पूण खंयच म्हणोंक ना इंटिरियम ऑर्डर दिवं नाका. इंटिरियम रिलीफ हो केन्ना आसता? जेन्ना असली फटींगपणां जाता. आमी आज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडेन सरकारा कडेन मागता आनी मागला की आमकांय पयलो इंटिरियम रिलीफ दी. तुजो मॅरिट्साचेर तूं केस पळय, पूण ही देवानंदाची फकाणां आनी फटींगपणां जाल्ले. आयज जेन्ना रजिस्टर हेंच ना, सोसायटीच रजिस्टर ना, जाल्यार देवानंद हे पयशे कशे मोडटा? हे पयशे आमचे. हांवूय तेजो पॅट्रन मेंबर, हांगा सगळे आहा तितले आमी मेंबर सोसायटीचे. जेन्ना रजिस्टरूच सोसायटी ना, आमी आयज रिक्वेस्ट केला आमच्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक आनी सरकाराक की हेजो ताबो आसा पळय तो सरकाराच्या एडमिनिस्ट्रेटरान घेवचो, आमचे सोसायटीचे प्रोटेक्शन करचें. आमच्या सोसायटीन कोठ्यांनी प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू आसा, आमचे म्हापसा हॉल आसा, आमचे पणजे ऑफिस आसा, बँक अकाउंट आसा, आनी मडगांवां आसा, वास्को आसा, फोंड्या आसा. हेजे सगळ्याचे रक्षण करचें आनी आमी ही लढाई जी आसा ती लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हरतले. आमची टीम जी लिगल टीम आसा, बाब आतिश, बाब रविराज आनी अनिश हेंच्यांनी आमकां ह्या झुजेक ह्या लिगल बॅटलाक सदांच आपलो साथ दिलो आहा. वॉलंटरी त्या समाजाक लागून काम करता. आमचो उपेंद्र बाब जेका तो म्हणटालो ताका कोणें निवडून दिला, आमी असली फटींगपणां तेजे मावस भावान निवडून दिवना ताका,
उपेंद्राक जर निवडून दिला जाल्यार 6 तारखेर जी आम सभा ऑक्टोबराची 2024 वास्को मंगूर हिलाचेर आमी आपोवना आसली. अशोक नायक देन प्रेसिडेंट सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ताका मागीर भायर उडयलो तेणी आपयली आनी लोकांचो चळवळ पळोवन लोक हिंका प्रश्न करता ते पळोवन हेंच्यांनी 2 मिनटांनी सभा सोडून पळोवले आनी लोकांनी जे सगळे हाजीर आसलेले लोक तेंचे सायनी आहा सगळे आहा व्हिडिओ आसा सगळे आमचे कडेन तांच्यांनी सांगले हे जर आयज आमकां पळोवन पळटा जाल्यार सोसायटीचें रक्षण कोणे तरी करूंक जाय आनी थंयसर आमी 15 लोकांची आमच्या एजीएमान उपेंद्र आनी तेजे अंडर 15 लोकांची टीम काडली आनी तिंका सांगले तुमी सोसायटीचें रक्षण करा. आयज उपेंद्र हे सगळे पेटिशनां घालून आमच्या एडवोकेटाक घेवन आमकां सगळ्यांक घेवन सोसायटीचे आनी समाजाचें रक्षण करपाक हे भस्मासूर हिंका कसली आसा जाल्यार खबर ना. एक केसींतल्यान भायर उडयले 2021-24 डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान तिंका तुमी फोटींगपणां केल्या तुमी इनलिगल अमेंडमेंट केल्या. 50 वर्साच्या वयल्या लोकांकूच तेंच्यांनी सांगलेले की इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून घेतले. कोण तर कोणालें लग्न जालां दुसरे कडेन आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आसा पळय पुर्तुगेज टायमार लागून हो कायदो येवंक ना. तेंच्यांनी सांगले दुसऱ्या धर्मा कडेन दुसऱ्या जाती कडेन लग्न जालो जाल्यार तुका कॉन्टेस्ट करून घेवचें ना. आनी 3 एजीएम जाल्या अमेंडमेंट करून एकूच एजीएम जाल्या आनी 3 एजीएम जावन आसतना लोकांक भायर उडयले. पळयात हांव कित्याक क्लियर करता आमी एकामेकाचेर उलयनासले. संजू नाईक म्हणून हांव आयज व्हॉलंटियर म्हणून फुडें सरला आमच्या समाजाक एकठांय करपाक. हो एक देवानंद आनी तो अशोक नायक तर 2 जाण सोडले आमच्या समाजान आनी दुसरे दोशी लावपी कोण ना. हिंका कितें अशें जाल्यार इतलो त्योप समाजाचें तुमी कार्य केलां म्हणटा आयज कोणाच्या दुसऱ्याक काम करपाक दियात. हे 2 सोडले जाल्यार तेंचेच लेगून ते 15-17 जाण आसा ते बरे मनीस. कृष्णकांत गोवेकर आसा थंय आमचो पर्वतकर आसा थंय आमचो वास्कोचो मंगलदास आसा रुपेश आसा अशे कितलेशेच भुरगे जे आमकांय केन्ना मेळ्ळे फोन करून सांगता कितें करतलो तातूंत येता तेंची आमकां कित्याक ते आमचे समाजाचे लोक तिंका समाज एक जाल्लो जाय. 4-5 लाख समाजाक आमचो समाज एक जाल्लो जाय. फक्त हे 2 हांव म्हणून हे किडी समाजाच्यो अशोक आनी देवानंद हे दोगांकूय हांव सांगता तुमी समाजाचे वाटेक वचो नाका समाजान दुसपडी घालूं नाका आनी आमच्या प्रेसाक आनी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आख्या गोंयच्या लोकांक तुमी मिसगायड करूं नाका. आयज तुमचे जे फटींगपण आसले ते फटींगपण पळय आमी डॉक्युमेंटान दाखयता आमी सर्टिफायड कॉपी दाखयना आमी RTI कॉपी दाखयता. RTI कॉपी आनी आख्खो पळय बंच आसा हो बंचाचे आमी तुमकां पेन दाखयला. हो बंच आयज आमी हाडला आमी हो प्रिंट करूंक ना. जशें देवानंद नायकाक शेड्यूल 1 फॉर्म ते कृष्णकांत गोवेकराक खबर आसतली तो सामको एक सेक्रेटरी आनी तो बरो ऑफिसर ताका कोणी तुमी विचारा सायडी धरून बाबा तो सांगतलो बाबा हे सामकें ना म्हणून कित्याक तेणें म्हाका एका टायमार म्हाजो सरपंच सेक्रेटरी आसलो तो आनी म्हाका गायड केल्लो आहा आनी आयजूय म्हाका जेन्ना तो गरज पडलेलो गायड करता. आमचे वडील ते आनी आमचे वडील बाबडे आयज मूग घेवन बसले कित्याक हो भस्मासूर जाला ताका खंयचेच पिशे लागना खबर ना. हो आमच्या समाजात पॉलिटिक्स करूंक सोदता आनी ताका आमी ते कदापी करूंक दिवचे ना आनी आमचो समाज आमी एकवट दवरतले आनी हय आमचे आनी एक सांगचें म्हणल्यार आमचे समाजाचे एक देवस्थान आसा आनी एक बँक आसा. हे बँकेचो जो चेअरमॅन आनी कमिटी आसा ती आमचे बरोबर आसा गुरुनाथ नाईक भाई नाईक म्हणटा त्या फोंडेचो आनी रुद्रेश्वर देवस्थान आहा ताका एडॉक कमिटी आसा तेजो यशवंत माडकार प्रेसिडेंट आसा. संगेश म्हणून आनी आमचो सुभाष हे तेंचे कमिटी मेंबर तेवूय आमचे बरोबर आसा. आमी युनायटेड ग्रुप ऑफ गोमंतक भंडारी समाज जे आमी सगळ्या घटकाक घेवन प्रत्येकाक घेवन आमी फुडें वचपाचो विचार केल्लो आनी आमी सत्यवादी आसा आमी सत्य उलयता सत्या शिवाय कांयच उलयना. तुका कितें जाता आसा. थँक्यू. आयज तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते डॉक्युमेंट दाखयले ते फेक म्हणटा तुमी ते तेंच्यांनी सांगलां की ते आमकां ओरिजिनल म्हणून सांगले. आतां आमी तुमकां हे सगळी तुमकां दितले सांगला हे तुमी तेजे कडेन तर तुमकां सांगतालो तिंका इसारा तुमच्या फुड्यान येयल्या उपरांत कितें आसा आमी सगळे घेवन येयल्या कितें पळोवपाचें आसा. आतां पेपास येयल्या म्हणून हे बंच मारपाक मेळना आमचे तेजे फ्रंट पेज तेजे सगळे रेफरन्स आसा हे तुमकां दिता आमी 10-15 कॉपी आसा 10 जाणांक दिता.
आनी तुमी आमी कितें सांगलें पळय ते व्हेरीफाय करा. आमी कितें सांगलां तो कितें दाखयता सर्टिफायड आतां पळय उपेंद्रानूच दिल्या. आतां ते फाल्यां तशी कॉपी आमी हाडटा. उपेंद्रान कितें दिला शेड्यूल 1 फॉर्म उपेंद्रानूय सबमीट केला. ते कावंटर ते आमचे एडवोकेटाचे लिगल मॅटर तेणें केला जाल्यार आमी एक कावंटर म्हणून केला. आतां उपेंद्र फाल्यां एप्लिकेशन करीत डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर हांवें 8 तारखेर गेल्या म्हयन्याचे तुका शेड्यूल 1 फॉर्म दिला जाल्यार तो कितें करता आपल्याक तेजी सर्टिफायड कॉपी दी तो दितलो. ते एप्रुवल घालता तुमी शिकलेले लोक. सर्टिफायड कॉपी ऑफ युअर एप्लिकेशन इनवर्डेड इन द ऑफिस वन्स यू गेट इट युअर ओन कॉपी तुजीच कॉपी तुकाच मेळटा सर्टिफायड म्हणून जाल्यार ताका एप्रुवल म्हणटा. एप्रुवल हो कोणाचो आसता एप्लिकेशनाक ताका नोटींग आसता. एक फायल मूव जाता जेन्ना एक फायल गेली हांव प्रोसिजर सांगता ते देवानंदाक खबर ना जाल्यार ताका ते सेक्रेटरी बॉक्सींग खबर आसता. एकदां फायल मूव जाली ताका नोटींग वयता. एक ऑफिसर आसता इनवर्ड क्लार्क तो फुडें टेबलाक हाडटा ते नोटींग घालता बाबा ही फायल पास कित्याक जायना आनी पास जाता जाल्यार कित्याक जाता आनी तेजेर मागीर सगळ्याक ती फायल भोंवल्या उपरांत 2 टेबलाचेर 3 टेबलाचेर तो प्रोसिजर आसता टेबलाचो तेन्ना ताका एप्रुवल मेळटा आनी तेन्ना तुका एक लेटर येता की आय हियर बाय कॉल्ड यू टू कलेक्ट युअर फायल which has been approved by my department or my office आणि मागीर तेन्ना तुका कवरिंग लेटराचे प्रमाणे ते तुका लेटर वयता. आतां आमकां कवरिंग लेटर दिला ते हे आमचे कवरिंग लेटराचेर बरयला बाबा टू द प्रभाकर नायक हांव समज एप्लिकेशन डेटेड सो एंड सो यू कम एंड कलेक्ट इट आनी आमी वचून ते कलेक्ट केला. ही कॉपी तुमकां दिता. तेणे आसा जाल्यार दाखोवचें आमकां कितें तेणे आसा जाल्यार ऑर्डर कोण दिता बाबा म्हणजे सांग एक हांव संजू नायक हांव व्हॉलंटियर म्हणटा आतां फाल्यां तूं ड्रायव्हिंग लायसन्स काडटलो जाल्यार तुका कोण लायसन्स दितलो आरटीओ न्हू. हांव सरपंच आसलो हांवूय लायसन्स दितालो पूण हांव बसीचें लायसन्स दिवंक शकता. तसो देवानंदाक तेजो भाव दिवंक शकना मावस भाव तो आदीं आसलो रिटायर्ड मॅन. आतां जर दितलो जाल्यार डिस्ट्रिक्ट नॉर्थाचो तुशांत कुंकलकर आसा ह्या मनशान तुका एप्रुवल दिवंक जाय. आमकांय दिवंक ना आमकां उपేंद्राक दिवंक ना. उपेंद्राक हांव उपेंद्राक आसा हांव उपेंद्राकचें सांगूंक येवना हांव समाजाचें सांगूंक येना. आमचो समाज आयज उपेंद्र हो आमचो देवानंद पळय व्हडली शापोतां सांगता आयज आमचो समाज रजिस्टरूच ना. समाज इज नॉट रजिस्टर्ड. जेन्ना समाज रजिस्टर्ड ना जाल्यार खंयचो ऑफिसर तो चीफ मिनिस्टर दिवंक शकता प्रायम मिनिस्टर दिवंक शकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिवंक शकता कोण दिवंक शकता. युअर समाज इज नॉट रजिस्टर्ड. आमचे 25 तारखेर कबार जाले. आतां तेजेर घालून डिस्प्यूट कबार जाल्या उपरांत तो समाज उरल्या करून आमची देवा कडेन प्रार्थना आसता. सध्या कोणाक काय म्हणटा एज पर गव्हर्नमेंट सी हांवें पळय आमी क्लेम करता आमचो एडॉक कमिटीचो प्रेसिडेंट उपेंद्र देवानंद क्लेम करता आपूण आपल्या भावान मावस भावान केला म्हणटा. पूण सरकार कितें म्हणटा तेजेर इम्पॉर्टंट. सरकारान आज कितें म्हणलां आयचे डेटी की भंडारी समाज हो आसा पळय रजिस्टर्ड सोसायटी आमची ती अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर 282 गोवा 2015 हो तेजो नंबर. ते कितें म्हणटा ही सोसायटी आमचे कडेन आयज रजिस्टर्ड ना म्हणजे रिन्युवल जावंक ना. तेजें रिन्युवल कबार 5 वर्सांनी कितें करूंक जाय. आतां तुमी तेजेर अपील करून फाल्यां करतले तेन्ना ती रजिस्टर्ड जातली. फाल्यां ऑर्डर दिवची पडली फाल्यां एप्लाय करची. बट आतांचे घडयेक 9 तारखेची ऑर्डर तुमकां नोटीस येता. आतांचे घडयेक आमची आनी आयज देखून 18 ते 21 इलेक्शन लास्ट जालें म्हणटा ते तेंच्या रिकॉर्डा प्रमाणे. तेज्या उपरांत अशोक नायकान देवानंदान ऑनलायन केलें आनी कितें केलें एप्रुवल मेळ्ळें केलें ते भायर उडयलें. पूण तेज्या रिकॉर्डाक सी वी गवर्न वीथ दॅट. ही इज द कस्टोडियन ऑफ दी सोसायटी. ही इज द बॉस. आतां उठाचे कोणें भायर उडयले डिस्ट्रिक्टानूच भायर उडयले. सो ही इज द ऑथॉरिटी ही इज द जज. आय हॅव टू चॅलेंज दीस इन द हायर कोर्ट. येस केन्ना तुमी तुमची एक्सपायर जाल्या 25 तारीख 25 जून 25 जून 2025 आता तेणे एक लेटर दाखयला 30 मेकूच आपणे अप्लाय केला म्हणून रिन्यू करपाक. उपेंद्राक इलेक्ट केन्ना केलो 6 तारखेर तेन्नाचे ऑक्टोबराचे 2024 आनी तेणे मागीर सांगलें आपूण 4 तारखेर इलेक्ट जालो म्हणून. ताका पेपरार तुमी धाडला म्हणून सगळ्या पेपराची तुमकां कटिंग जाल्ला कित्याक पण तेंच्यांनी हेय सांगलां की मीटिंग अटेंड करना म्हणून ताका डिबारूय गेलो ना. कोणा सी उडास जरा आमी वी गवर्न बाय द बायलॉज. कोणाक डिबार करूंक शकना. पळय एक वोटर म्हणून एक सिटीजन म्हणून तुका भायर उडोवंक शकना कोण. पूण तुका एक आतां एक एक्झिक्युटीव मेंबर आसा एक पंच आसा आनी तो पंच तर
3-4 मिटिंगे कंटिन्यूस वचना जाल्यार तो पंच म्हणून भायर वयता, पूण तो वोटर म्हणून भायर वचना. समाजात तो कोण भायर हाडटलो? तेणे तो कमिटी तो वॉलंटरी सोडल्या कमिटी ताणें, ताका उडोवपाचो प्रश्नच येना. तेणें फुटीपणां जाता म्हणून. आता प्रेसिडेंट कोण गोमंतक भंडारी समाजाचो? गोमंतक भंडारीच्या समाजाचो आमचो एडॉक कमिटीचो अध्यक्ष जो देखरेख करपाची कमिटी आसा तो उपेग देखरेख आमी काडला ताका, आनी तेजे सेन्सस करपाक जाय म्हणून काडला. आमचे रिजर्वेशनाचे 20% आमचे आरक्षणाचेर आमचे डिमांड्स आसा, हे कांयच उलयना. ऑफिशियल न्हू तुमी काडला आमी काडला आनी आमी सरकारा कडेन मागला. आनी ऑफिशियल कोण देवानंद नायक म्हणटा? पळय ऑफिशियल कसो आसतलो जेन्ना सोसायटीच ना. आयच्या दिसा तूं प्रश्न करता म्हाका जाल्यार आयच्या दिसा तुका सांगलें हांवें, तुका दिता हांव, लास्ट इलेक्शन केन्ना जाल्लें सांगलां? 18 ते 21 3 वर्साचो टर्म रिकॉर्ड कोणा कडेन आसूंक जाय. हांवें फाल्यां म्हाका जर प्रायम मिनिस्टर म्हटलो तुका मानतलो, म्हाका कोणें तरी सपोज दिवंक जाय न्हू. हांवें फाल्यां चीफ मिनिस्टर म्हटलो म्हाका, हो हांवें म्हजो कॅबिनेट मंत्री म्हटलो, हांव सिटीजन वतलो, म्हाका गव्हर्नरान म्हाका सपोज दिवंक जाय न्हू. तेन्ना जातो तेणें कोणाक एप्रुवल दिता पळय तो ऑथॉरिटी. फाल्यां तेजे मावस भावान दिलो म्हणून तो जायना. देवानंद उलयता कितें? आपल्या मावस भावान तो म्हणटा म्हजो मावस भावी हो आसलो कोण तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आसलो, तो आतां रिटायर जालो आतां, ते 5 वर्सां रिटायर जालो, पूण ताका तरी दिसता तेणें सायन मारली जाली. कायद्यान आसा तो कायदो, आमी कायद्याचेर उलयता. पळया तुमकां कसलोय प्रश्न विचारा, आमचे कडेन आन्सर आसा. आमी कायद्यान आसा. आमी म्हणना उपेंद्राक डिस्ट्रिक्टान दिला, उपेंद्रानी मागला आपल्याक एप्रुवल दिवचो, कित्याक आपल्याक एजीएमान इलेक्ट केलो. इट इज द प्युअर डिस्क्रिपन्सी ऑफ द जज, कॉशी जज तो, तेजो पावर तो, ताका मानपाचो कोणाक मानपाचो तेजो पावर तो कायद्यान आतां बांदतलो न्ही. हांव म्हणना उपेंद्राक मानूंकूच जाय म्हणून, पूण कायद्यान जर दिसता प्रेमा फेसी ताका दिसलें की बाबा येस देर इज सम लॉ इन वीच ही कॅन approve his presidency, we will approve it. आमचे काम मागपाचें आमी मागला. सध्या तरी डिसिजन अजून दिवंक ना. ना कोणाकूच दिवना आमी, कोणाकूच दिवना. आतां ते दिवंकूच शकना. पळय हे 25 तारीख लेगून दिवंक शकतालो. आतां पयलें रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय. आतां अनरेजिस्टर तुजें आतां फाल्यां तुजें जर रातीक तुजें लायसन इन्शुरन्स कवर जालें आनी तुका पुलिसान दवरलो, आपूण फाल्यां करतलो, तुका तालो पडटलो ना? रिन्यू करचें पडटलें. केलें जाल्यारूच न्हू. करूंक ना न्ही. आयज 25 तारीख, आयज तारीख कितली? 9 तारीख. आयज कितले दीस जाले? 10 दीस जाले, 10-15 दीस जाले. म्हाका एक संपतराव, तो म्हणटा तूं तेणेन रिन्यू करपाक जाय, तो काय तूं म्हणटा अध्यक्ष न्हू, जाल्यार रिन्यू कोणें करपाक जाय? हांव कितें म्हणटा तो मिरयता न्हू आपूण अध्यक्ष म्हणून. ना आतां तूं मिरयता ती गजाल जाली, इफ्स एंड बट्स नाका. तूं म्हणटा तो अध्यक्ष न्हू, जाल्यार रिन्यू करपाचें कोणें तें? आतां एक्सपायर्ड जालें तें रिन्यू करपाचें कोणें? पण पळय आतां आमी एक सांगता, बरो प्रश्न. हांवें स्वता एक एप्लिकेशन केलें ऑन दॅट सेम बेजीस, दाखयता हांव फॅक्ट एंड फिगर्सांनी. ही एप्लिकेशन हांवें आमच्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हांवें हे एप्लिकेशन केन्ना केलां? 17 जुनाक हांवें आमच्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक एप्लिकेशन केलां. वाचून सब्जेक्ट वाचून टू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार. सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू विथहोल्ड रिन्यूअल सर्टिफिकेट फॉर गोमंतक भंडारी समाज, refer tribunal to government under section 3C and take action against Devanand and others for non-compliance. आता कितें आसा? जेन्ना म्हाका कळलें की हेजे कडेन ऑथॉरिटी ना, हेजे कडेन ऑथॉरिटी ना, हांवें कितें म्हणलें? उपेंद्राक ती म्हणूंक ना. हांवें म्हणलें विथहोल्ड कर. आनी एक कायदो कितें म्हणटा? सेक्शन 3C ऑफ द सोसायटी एक्ट, तो क्लियर म्हणटा कितें की जरी तर डिस्प्यूट कोणा भितर चल्ल्या दोगां भितर आनी दोगांकी तो दिवंक शकना जाल्यार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराची ऑथॉरिटी ना, तें कितें करपाक? तेणें तें गव्हर्मेंटाक घेवंक जाय. आनी गव्हर्मेंट अंडर सेक्शन 3C कॅन टेक एनी डिसिजन. 22 जेन्ना आमचो डिस्प्यूट जाल्लो, 21-22 तेन्ना अंडर सेक्शन C अशेंच आमचे अशोक नायकान आनी अनिल होबल्यान दोगांनी मागलेलें डिस्प्यूट जालो. म्हणून तेन्ना तें अंडर सेक्शन C धाडलेलें गव्हर्मेंटाक आनी गव्हर्मेंटान तें रिन्युअल करून आपल्या कडेन दवरलेलें. स्टील आमचो डिस्प्यूट कवर जायसर आमचो तो रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटान तें रिन्यू करचें
आनी ते कोणाचो डिस्प्यूट जाले उपरांत कोण ऑफिशियली आमचो डिमांड कितें आसा की इलेक्शन फ्री अँड फेर जावचें. इलेक्शन